पळय चेक नाक्यार आरटीओ इन्स्पेक्टरांचो भ्रश्ट कारभार चालूच. एकलो गेलो दुसरो आयलो. भ्रश्ट कारभार मात बंद जालो ना. पद्दत मात बदलली. 11 ऑगस्टाक मध्यान राती ते फांतोडेर प्रुडंटान काणकोणा पळय चेक नाक्यावेलो भ्रश्ट कारभार सामकोच एक्सपोज केल्लो. ऑन कॅमेरा सापडिल्ल्यान इन्स्पेक्टरान कबुली दिल्ली. उपरांत ताका सस्पेंड केल्लो. कर्नाटकांतल्यान येवपी गाडयेकारा कडच्यान सरकारी तिजोरेंत वचपी पयशांची रिसीट सोडून मायज पयशे घेवपाची सिस्टम मात चालूच उरली. फकत पयशे खावपाची पद्दत बदलली. नवो आरटीओ इन्स्पेक्टर वामन प्रभून लाचखोरीचे चेनीक वेगळो उपाय काडलो. ताणें ह्या कामाक 2 एजंट दवरले, जितेंद्र वेळीप आनी बसवराज उर्फ छोटू गोरजावन. आरटीओ इन्स्पेक्टर सरकारी तिजोरेंत वतात तितलेच पयशे घेवन रिसीट दितालो. उपरांत गाडयेकारांनी जितेंद्रा कडेन वचून आरटीओचे वेले चेनींतले पयशे दिवप. जितेंद्र चेक पोस्टा लागसार आशिल्ल्या भाजयेच्या स्टॉलार वॉचमॅन म्हूण आसतालो. एका वरान बसवराज येतालो. एकठांय जाल्ले पयशे घेवन कर्नाटकांतले हद्दीत माजाळे वचून दवरून येतालो. एसीबीन बुधवारा फांतोडेर दोनांक धाड घाल्या उपरांत नवी मोडस ऑपरांडी एक्सपोज जालो. 1.5 म्हयन्या फाटीं प्रुडंटान थंयच आरटीओच्या एका इन्स्पेक्टराक रेड हँडेड इन कॅमेरा धरिल्लो. ताका सस्पेंड केल्या उपरांत नव्या इन्स्पेक्टरान आपल्याक कडेक दवरून नवी पद्दत काडली. हो गल्लो माजाळे सावन कोणाक वतालो ती चेन अजून उक्ती जाल्ली ना. गल्लो कर्नाटकाच्या हद्दीत व्हरून जमा केल्ल्यान गोंयच्या एसीबीक थंय रेड मारूंक अडचण. जे आमी सदांच म्हणटाले की आरटीओन जे रॅम्पंट करप्शन चल्लां, म्हणजे सदांच जे करप्शन चल्लां तें आनी एक खेप वयर आयलें. अशें दिसता की हे बॅक टू बॅक 2 इन्सिडंट जाले. फाटल्या इन्सिडंटा टायमार ते आरटीओ इन्स्पेक्टराचें कॉन्फेशन ताणें आमकां सांगिल्लें आसा की हें जें करप्शन आसा तें रायट फ्रॉम सकयल्यान ते वयर म्हणल्यार चलता आनी हांवूच तातूंतलो एक मोहरो म्हणून धाकटो मोहरो. सो अशा टायमार आमकां अशें दिसता की हें जें करप्शन, जो कॅश आज 50,000चो कॅश तांच्या कडेन मेळ्ळा, तो कॅश पळयत जाल्यार अशें दिसता की दिसाक इतले जे जोडपी आसा तें करप्शन वयर मिनिस्टर लेवल म्हणल्यार पावता. बाब सुदीन ढवळीकर आमचे जे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा ताणें ह्या दोनी इन्सिडंटा नंतर रिजायन दिवचें नाशिल्ल्यान तांचे हांगा अजिबात डिपार्टमेंटाचेर लक्ष ना आनी हांगा जें करप्शन चल्लां तें जगजाहीर आसा. आनी जाल्लें कितें आसा हांगा की आरटीओ टॅक्साचे पयशे घेता आनी सायडीच्यान आनी एक करप्शनाचे पयशे घेता. म्हज्या हिशपान ताणें आनी एक कावंटर घालचो. ऑफिशियल आनी अनऑफिशियल ऑफिशियल आनी अनऑफिशियल चलता. ताणें आनी एक अनऑफिशियल कावंटर घालचो की थंय करप्शनूच करचें. एसीबीची एसपी म्हणटा आरटीओ इन्स्पेक्टर आनी 2 एजंट तिगांकूय ताब्यात घेतल्यात. चौकशी चल्ल्या. तांचे कडेन 16,000ची बेहिशोबी कॅश सापडल्या. So on the intervening night of 25-26, that is today, around 3 to 4 a.m. in the midnight, we actually conducted a surprise check at the check post, and we have found the involvement of one motor vehicle inspector, an assistant motor vehicle inspector, and we found that there were 2 other non-check post staff, as in the civilians, to be collecting money, illegal money, from all the vehicles that were entering from that check post from outside the state. What is the seizure there, ma'am? We have so far been able to find that there's been an amount of about 16,000, which was not accounted for cash in their personal custody, which was of course illegal, and we have seized that. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी बबेश बोरकार.